नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक परत एकदा गोंयकारपणाच्या या जस्ट कॅज्युअल या कार्यावळीत आज आमच्या स्टुडिओन आहा बाब सिद्धार्थ कुंकळेकर जे आदले पणजेचे आमदार जावन आसले, सध्या BJPचे जनरल सेक्रेटरी आसा. अँड आज तांकां स्टुडिओन मुद्दामूच आपयला कारण तुमी जाणात फाटले कांय दिसांनी गोंयान पॉलिटिकल खुबशी घडामोडी चालू आसा. काँग्रेसी भितर खुबशे स्टेटमेंट्स कावंटर स्टेटमेंट जायत आहा. तातूंत गिरीश बाब जो काँग्रेसीचो गोंयान अध्यक्ष आसा ताणें एक स्टेटमेंट केलो की 100 crore BJPन सायडीक दवरला आनी ते एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करूंक सोदता. ताजे नंतर सिद्धार्थ बाबाचो ताजे कावंटर स्टेटमेंट येयलो. ताणें क्रिटिसायज केलो चोडणकराक आनी खुबश्यो अश्यो गजाली आहा ज्यो आमकां दिसले की सिद्धार्थ बाब उगड्यार हाडूं शकता. ताज्या खातीर आमी ताका स्टुडिओन आपयलो. नमस्कार सिद्धार्थ बाब. नमस्कार. पयली गजाल म्हणजे पॉलिटिकल घडामोडी खूब चल्ल्या BJPन न्हय तर ऑपोजिशनान. जशी काँग्रेस म्हणा, गोवा फॉरवर्ड म्हणा, आपान म्हणा, एक इलेक्शन किक ऑफ जाले तेंचे कॅम्पेनान. तुमकां कितें दिसता? पॉलिटिकल पार्टीचे प्रथम कार्य असतं ते पॉलिटिकल कॅम्पेन चालू करप. इलेक्शन्स आर द लिटमस टेस्ट फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आणि त्याच अनुषंगान प्रत्येक पार्टी आपापली तयारी करता. आता येणारो काळ इलेक्शनाचो आसा. गोंयचे राज्याचे इलेक्शन, लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे इलेक्शन शेड्यूल्ड समवेर इन फेब्रुवारी नाल्यार मार्च केन्ना तरी जातले. सो ताका लागून म्हाका दिसता तयारी सगळ्या पक्षांनी चालू केल्या. सो बेजिकली यू आर सेंग की काँग्रेसीन जे ते चल्लां ती इलेक्शनाची तयारी. ना तांचे कितें चल्लां तें उजो लागला तें पालोवप. तयारी जातली मागीर. उजो पालोवल्या नंतर मागीर तयारी सुरू जातली. पालवल्यार हय, पालोवल्यार. ओके. फाटल्या दिसांनी गिरीश चोडणकरान स्टेटमेंट केलो की BJP एक नवी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करूंक सोदता. 100 crores ताज्या खातीर सायडीक दवरला. ताच्या नंतर तुवें एक स्टेटमेंटूय काडलो अगेन्स्ट गिरीश. एक्झॅक्टली कितें म्हणूंक सोदतालो तो? पयलीं म्हणजे आय वॉन्ट टू टोटली डिनाऊन्स द स्टेटमेंट. नाल्यार फाल्यां मागीर ते ट्वीट करतले आय नेवर सेड नो फॉर द स्टेटमेंट. पयर ताजी बालिश ते चायल्डिश बिहेवियर. पूण फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका एक हायलायट करपाक जाय की आमी जर सालसेत धरया. सालसेत तालुक्यान 8 सीट आसा. 8 सिटांतले तुमी एक सिटाचेर तुमी पळया. नावेली सीट कोणा कडेन आसा? भारतीय जनता पार्टीचो उल्हास आसा. फातोर्डा कोणा कडेन आसा? गोवा फॉरवर्डाचो विजय आसा. आपाचे कितली सीट आसा? 2 आसा, बाणावले आनी वेळी. कुर्तरे कोण आसा? इंडिपेंडंट आसा. उरले कितले? 3च सीट. बरें, गेल्या साऊथ गोवा पार्लमेंटरी इलेक्शनाक कोण जिखला साऊथ गोवाच्यान? काँग्रेस जिखल्या. विरियाटो जिखला, कॅप्टन विरियाटो जिखला. आनी म्हाका एकच अजाप दिसता की खंय तरी आपल्या फेलियरांतल्यान एटेन्शन डायवर्ट करपाक अशें बालिश स्टेटमेंट करप हे खंयच्याय राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्षाक सोबना. ताणें रिस्पॉन्सिबिली वागपाक जाय. ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वागप हो ताच्या रक्तान ना, तरी पूण आय एक्सपेक्ट एज अ पॉलिटिकल कार्यकर्तो की खंयच्या तरी दुसऱ्या पक्षाच्या आय रिस्पेक्ट एवरीबडी. यू हॅव टू रिस्पेक्ट. म्हणजे ताजे कडेन आयडियोलॉजिकली केन्नाच पडचें ना. पूण गिरीश आनी म्हजें अशें कांयच वायटपण ना, कोत्रपण ना. एंड आय रिस्पेक्ट हिम. ही इज ऑल्सो सिनियर पॉलिटिशियन. पूण असले बालिश स्टेटमेंट करप, 100 कोटी कोणे तरी काडून दवरल्या. पूण म्हाका दिसता दीस इज ओन्ली टू हायलायट हीज फेलियर्स अँड एलिगेशन्स ऑन हिम. म्हणजे आमी एलिगेशन्स पळयता जाल्यार मुद्दम हांव मातसो फाटीं वचपाक सोदता. आमी तामिळनाडू नॉर्थ इस्टाक ताका धाडलो पयलीं. गोंयच्यान जेन्ना रेजिग्नेशन घेतलें ताजें, ताका नॉर्थ इस्टाक धाडलो. सिक्कीम, त्रिपुरा, मणिपूर, नागालँड चारय कडेन काँग्रेसीचे गठण. ताच्या नंतर ताका तामिळनाडून पॉंडिचेरी धाडलो. मागीर तामिळनाडूक मातशें जर फाटीं जर वचत जाल्यार थंय एक तामिळनाडू काँग्रेस कमिटी चॅरिटेबल ट्रस्ट TNCC चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून आसा. 20,000 कोटीची रियल इस्टेट मालमत्ता तांचे कडेन आसा. तामिळनाडू काँग्रेस कमिटी चॅरिटेबल ट्रस्ट TNCC तुम्ही गुगल करून पळया. ते इल्लिगली तांणी राहुल गांधी आनी सोनिया गांधीच्या नांवाचेर ट्रान्सफर करपाचो प्रयत्न चालू आसा म्हणून तांच्याच काँग्रेसजनांनी आरोप केल्या. हे 2015-2020 पर्यंत हे चल्लें.
ताजे नंतर थंय केन्ना तरी गिरीश वता 2024-25 आनी थंय परत एकदां टिकेट कॅश फॉर टिकेट स्कॅम एलिगेशन्स येता. ज्योतिमणी म्हण तांचो करूर तांचो MP इज अ रिस्पॉन्सिबल इलेक्टेड पर्सन. तो ओपनली एलेज करता की इन दीस इलेक्शन सर्वेज वर मॅनिपुलेटेड टू सिलेक्ट कॅन्डिडेट्स विथ द हायेस्ट कॅश ऑफरिंग्स अगेन्स्ट राष्ट्रीय पक्षाच्या प्रभारीचेर आनी अध्यक्षाचेर. म्हणजे हो इतकें व्हडलो गंभीर आरोप. हाच्या पयलीं गोंयाकय तोच आरोप जाल्लो. म्हणजे हाका बॅकग्रावंड आसा, हाका सिरीज ऑफ स्टेप्स जायत केल्या. आनी जेन्ना गोंयांक अपॉयंट केल्लो तेन्ना ताजेर कडाडून टिका जाली. फादर एरमित he has been vocally saying that. Advocate Radharao Gracias, he has been vocally saying this. म्हणजे आणि हो म्हणटा सेक्युलर वोट्स सालसेतीन हांचे कांय ना, थंय काँग्रेस न्हिदल्या. साऊथ गोवा सीट जिखुनी हो म्हणटा 100 कोटी. म्हणजे हातून हाजी बालिशपणा दिसून येताच. म्हणून ही इज ट्रायंग टू डावज, म्हणजे खंय तरी वेगळ्या डायरेक्शनान लोकांची दिशाभूल करप हो एक पूर्ण प्रयत्न आसा. लोक कितें पिशे ना म्हणून हांवें म्हणलें पिसो जाल्लो ताका मेंटलान घालपाक जाय म्हणून. असले स्टेटमेंट करपाक म्हणजे ताका कितें तरी लॉजीक आसचें पडटा. पूण ताणें स्टेटमेंट करतकूच 2 दिसां नंतर इलेक्शन कमिशनाची ती एक हे येयली की गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणून फॉर्म जाता. सो बेसिकली एक नवी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म जाता, हातूंत कितें तरी तथ्य असलें. ह्या देशांत 3729 पॉलिटिकल पार्टी आसात. 3729. मायंड माय फिगर्स, मे बी प्लस मायनस कितें आसतली. आतां तातूंत आनी एक भर 3730 जातल्यो. हाजो अर्थ कितें त्यो सगळ्यो आमी केल्या ऑर काँग्रेसीन केल्या ऑर आनी कोणें केल्या? ह्या देशाच्या नागरिकाक पूर्ण अधिकार आसा आपली विचाराची पॉलिटिकल पार्टी कडून इलेक्शन लडपाक. लोक कितलो ताका एक्सेप्ट करता हे लोकांचेर आसा. दीस इज डेमोक्रेसी. म्हणजे कोणाचेर तरी भेटोच आरोप करप, तांचे मदीं जी फूट पडल्या गिरीशाक हांगा धाडल्या म्हणून. आनी बरें, आतां तांचो ऑर्गनायझेशन जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल हो वन ऑफ द हायेस्ट रँकींग काँग्रेस AICC काय आमचो ऑफिस बेरर. केन्ना अपॉयंट जाल्लो? 2017. 10 वर्सां जालीं. कितले तो गोंयांक आयलो आसतलो? मागीर काँग्रेसीक गोंयचें कांयच पडिल्लें ना. मागीर गोंयांत लोकांनी कित्याक ताका कॅर करपाक जाय? काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी ताका वर्कर्सांनी ताका कित्याक कॅर करपाक जाय? आनी वेल्यान हे हांचे दे हॅव द ऑडेसिटी टू से दॅट पार्टी करता तो आनी कोण आमकां फोडपाक करता. हांचे कडेन फोडपाक उरलां कितें? तुवेंच पळयलां आतां 8 मदले 5 सीट काँग्रेसी कडेन ना सालसेतींतले. मागीर हे कितें म्हणजे उरिल्ले 3 सीट? दिस इज फुलिशनस. खंय तरी लोकांचे डायवर्ट करपाक एटेन्शन. आनी KC वेणुगोपाल येता, ही इज अ ऑर्गनायझेशन मॅन. थंय ढोल तशें घेवन ते अंजली ताई बावडी ती नाचतात. आतां तिचे हाल कितें केल्ले ते मोपा एअरपोर्टार आमी पळयल्या. 1.5 वर तिका भायर बसून दवरल्या. भायर रस्त्यार बसून, म्हणजे ते कोतडो आसा पळय ती म्हणजे चॅर बसून बावडेक दिवना ते काँग्रेसवाल्यांनी. ती जेन्ना आयिल्ली हय, जेन्ना फाटल्या 1 आयिल्ली म्हयन्या तेन्ना. पयलीं ताणें म्हणजे ही तिची लायकी करून दवरल्या. तुमी काँग्रेस कितें आसूं दी, काँग्रेस हांव नाका, हांव तिचो बॅकग्रावंड हांव नकळो कितें तिची पॉलिटिकल बॅकग्रावंड, हाव स्ट्रॉंग शी इज, हाव वीक शी इज. पूण तुमचे प्रभारी म्हणून तिका बावडेक नेमल्या हांगा. ती आपलो टायम आनी पयशे हांव नको पयशे खर्च करून हांगा येतात आपलो वेळ काडून, आनी तिका तुमी 1.5 वरां 2 वरां ते एअरपोर्टार भायर बसयता रस्त्यार. म्हणजे म्हाका दिसता आत्तां पसून जर म्हाका फोन आयलो की आमचो कोण तरी एअरपोर्टार आयला, हांव 40 मिनटांनी एअरपोर्टार पावतलो. ट्रॅफीक जाम ना जाल्यार 40 मिनटांनी पावतलो. ही तिची गत करून दवरल्या. सो हांकां स्वताची फक्त पोटां भरपाक हांगा धाडल्या. आनी वेल्यान ते इशू डायवर्ट करपाक कितें स्टेटमेंट करप मागीर. सो दीस इज अ फॅक्ट. सो बेसिकली म्हाका एक सांग, काँग्रेसीन जर गोवा काँग्रेस पार्टी ही जर फॉर्म जाता, लोक अशें म्हणटा की फाटले खेपे BJPन RGPक सपोर्ट केलो, ह्या फावटी गोवा काँग्रेस पार्टीन. BJPक कितलो एडवांटेज जातलो असो दिसता? बाणावले सीट जिखतले आमी. नवी पार्टी येतली. तुका नवी पार्टी येतली. यू आर अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट.
being in this media field for last donkey's years, you know inch and inch of Goa. म्हणजे हाका कितें म्हणपाचें वेळी जिखतले म्हणटा सी एनीथींग कॅन हॅपन इन पॉलिटिक्स. येस, एनीथिंग म्हणून कॅन हॅपन. कितें तरी ताका आसपाक जाय. आतां केसी वेणुगोपाल पूण 11 तशी वर्सांनी नावेली 10 सुद्धा वर्सांनी जिखले. नावेली केन्ना नावेली BJP जिखले. नावेली आमची आसा न्ही, स्ट्रेंथ आसा. नासली. आशिल्ली आमची. It was because of the division of votes. वी हॅव बिल्ट अप दॅट स्ट्रेंथ. So you can still hold that seat this year? येस, आमी जिखतले म्हणजे जिखतले. Hmm. कुंकळ्या आमी जिखल्या. Yes. वी विल विन. हा, पयलीं जिंकला हा. गणेश गांवकर. मडगांव तर आमचोच आसा आतां. पयलीं आशिल्लो आमचो आतांय आसा. आता आसा. हय, फातोर्डा आमी जिखतले. येस. मागीर हातून दुमत कितें आसा ना. म्हणून खंय तरी आतां वेणुगोपालाचेर आशिल्लो. केसी वेणुगोपाल इज नाव ऑर्गनायझेशन जनरल सेक्रेटरी. ही वॉज जनरल सेक्रेटरी एंड देन ऑर्गनायझेशन जनरल सेक्रेटरी फॉर लास्ट 10 years. 2017 तो अपॉयंट जाल्लो. हय. 10 वर्सां तो केन्ना येवना. आयलो तेन्ना हांगा ते अंजली ताई डोल तशें घेवन बडयत आनी हांगा ते झेंडे काडले आनी हें काडलें म्हणून. ऑर्गनायझेशन जनरल सेक्रेटरी येता हो आपले पॉलिटिकल कॅम्पेन करपाक येता हांगा. आनी खंयच्या पक्षाचे तुमी ऑर्गनायझेशन जनरल सेक्रेटरी डोल तशें पळयल्या. भारतीय जनता पक्षाचो BL संतोषजी ऑर्गनायझेशन जनरल सेक्रेटरी वर्साक 4दा तरी येता. तुमी केन्ना आयकला तरी तूं केन्ना येता आनी केन्ना वता तो? ना, मी आयकला पूण लोकांक चड. म्हणजे इट इज ही कम्स हियर टू रिव्यू द ऑर्गनायझेशन. कितें ग्रिवन्स आसत जाल्यार सजेस्ट करपाक, नवें कितें करपाक, कशें आमी काम करपाचें, आमकां मोटिवेट करपाक येता. नॉट फॉर पब्लीक प्रायवेट डिस्कोर्स. हांगा कितें जालां 5 स्टारांक बसता आनी बातां मारता आनी हे 100 कोटी मोडपाचें हें करता. दीस इज अ डायक्टॉमी. एक स्टेटमेंट करप आनी वेगळेंच वागप. सिद्धार्थ, पूण ताच्या नंतर एक CMाक हो क्वेश्चन विचारलो गेलो. आतां तूं ज्या तरेन हाव यू एक्सप्लेन्ड इट, आय थिंक द CM ऑल्सो कुड हॅव एक्सप्लेन्ड इट इन अ बेटर वे. जेन्ना विचारले तूं पिसो जाला रे, नाही, पूण म्हाका एकच दिस इज समथिंग. सी खंयचें आतां आमी बसून हांगा आमी वार्तालाप करता. बऱ्या जाग्यार बसल्या, तुज्या आमी ऑफिसान आयल्या, स्टुडियोन आयल्या, बरें सगळें. इट्स अ व्हेरी फॉर्मल ओकेशन आनी एक वातावरण आसा. CM मिटिंगेंतल्यान आयला, तुमी तो गाडयेन बसता, सडनली ताच्या मायक तोंडा फुडें घालता आनी ताका कितेंय विचारप. सी देर आर सर्टन डिकोरम्स यू शूड ऑल्सो प्रत्येकान पाळचे आसता, प्रत्येक प्रोफेशनान पाळचे आसता. आनी म्हाका दिसता CM वॉज अ फ्लिटींग रिमार्क. अरे कितें विचारता, दिस वॉज हिज रिमार्क. No, but पिसो जाला रे तू. See, It's undoing of a journalist, don't you think? डोंट टेक हिम म्हणजे लिटरली ताका घेनाका. ताणें आपल्या माये मोगान म्हणला न्हय. म्हणजे मालवणी भाशेन कितल्योश्योच गाडयो इट लुक्स लायक हें. सो इट इज लायक दॅट. माये मोगान म्हणटा अरे कितें पिसो जाला तूं काय म्हणून. Okay. इट इज नॉट दॅट ही मेंट इट ऑर समथींग. म्हणून म्हणजे आमी मोगान म्हणटा पळय अरे पिसो जाला तूं काय म्हणून. तशेंच तें. दे हॅव टू टेक इन द फ्रेंडली स्पिरीट. Okay. We agree to it, but then could have been better. Could have been, but see, he's benefit of doubt देऊ he's शकता. head of the state. He has got ample things on his mind. आणि तो बावडो गाडयेन बसतना ताका तुमी अशें विचारप. आनी समटायम्स एकदा प्रेस कॉन्फरन्साक विचारपाक जाता ऑर खंय तरी ताका फॉर्मली मेळून. आनी ही इज मोस्ट एक्सेसिबल CM. तो केन्नाय कोणायकी मेळटा. जनतेचा येदा व्हडलो दरबार दर शेनवार दीस घेवन ग्रिवन्स तांचे सॉल्व करता. आय थिंक समटायम्स यू हॅव टू गिव बेनिफीट ऑफ डाउट. Yeah, that's what I said. Siddharth, how do you see the opposition challenge in the forthcoming assembly? I don't know whether the elections would be held in February, January, or 2026 itself, in December. म्हाका अजून पर्यंत डावट आहा 2026 हो इलेक्शन जातलो म्हणून. कित्याक आय डोंट थिंक सो, बिकॉज UP and Goa, of course, assembly can be dissolved because the government is with BJP, but why would Arvind Kejriwal give up his 3 months in Punjab when he doesn't have any other state? Correct. So he would never agree for dissolution ahead of time. And election commission will never ever take elections separately in 2 states and then 1 state. So basically it's very unlikely ki December and November and जातले कशे. So the election would be held in February, March केन्ना तरी. No, March it is due. So लास्ट 14th February जाल्ली आमची. रिजल्ट्स वर डिक्लेअर्ड इन आफ्टर द 6th phase of yeah, and 28th of March he took oath. हय अशें कितें तरी. रिजल्ट खूप वेळान आयलो. खूप वेळान. So basically
election should be held somewhere in January or February max हय to max. करेक्ट हय I So agree to how that. do you see the opposition preparations happening right now? Because the opposition themselves are fighting within themselves. Sadhya, See, आता opposition is talking of alliance, but if you see Girish's record, he has dumped his most trusted ally DMK like a hot potato. अशें काडल्यान तांकां अशें उडयलें ताणें सायडीन. This is just 3-4 months back. yeah. जे तुज्या बरोबर सॉलिडली राविल्ले थ्रू थीक एंड थीन, ह्या आयज काँग्रेसीचे दुर्दशा कितें जालें तें आमी जाणा, ताजे नेते कशे वागता तें आमी जाणा, राहुल गांधी कितें बाली स्टेटमेंट करता तेंय जाणा. म्हणून वॉट एवर सेड एंड डन, DMK स्टेड बिहायंड काँग्रेस लायक अ रॉक. And they had very high number of MPs, almost 35 plus MPs, almost equivalent to Congress's. correct. So असल्या तुमी येला तुमी काडटा आनी अशें म्हणजे ते आमी भातांतलो तो मूस मूस काडटा तो च्यान पडिल्लो मूस काडटा आनी ताका अशो भोंवड्याक उडयता वॉज नॉट इन अ गुड टेस्ट. एंड आय थिंक ऑल एलायज आर अवेअर ऑफ इट, वॉट हाव काँग्रेस ट्रीट्स देर एलायज वेन दे सी पॉवर. 30 सिटाची काँग्रेस आज 5 सिटाचेर पावली तामिळनाडू, आनी खंय तरी कितें म्हणजे आमी पसून अशें कितें उडयता आनी तो असो असो रावता आनी कितें मेळटा तें घेता पळय, तशी ते काँग्रेसीची गत करून दवरिल्ली. What do you think in 2027? कमिंग टू आवर इलेक्शन्स, भारतीय जनता पार्टी सीज एवरी इलेक्शन सिरियसली. मागीर ते पंचायतीचें आसूं, म्युनिसिपालिटीचें आसूं, कॉर्पोरेशनाचें आसूं, ऑर ZP ऑर स्टेट आसूं. फॉर अस एवरी इलेक्शन इज द सेम इलेक्शन. आमी इलेक्शनाचे मदीं आमी भेदभाव करना. आमी तितलेच सिरियसली पंचायत घेतले ज्या सिरियसनेसान एसेंब्ली घेता. कित्याक आमकां लोकां कडेन पावपाक जाय आनी लोकां कडेन पावतलो. आमच्यो जर पॉलिसीज वी हॅव टू इम्प्लिमेंट, वी हॅव टू गिव गूड गव्हर्नन्स टू पीपल, देन द गव्हर्नन्स हॅज टू बी एट ऑल लेवल्स. इट इज नॉट जस्ट म्हणजे स्टेटीचेर जर BJP गव्हर्नमेंट आसा आनी पंचायतीक जर आनी कोण तरी आसा जाल्यार तेंय चलचें ना. बिकॉज आमच्यो जर स्किम्स, आमच्यो जर विचार जर पर्क्युलेट करपाक जाय जाल्यार सगळ्या लेवलाचेर आमचें गव्हर्नन्स आसपाक जाय. आनी म्हणून भारतीय जनता पार्टी टेक्स एवरी इलेक्शन सिरियसली. दीस इलेक्शन्स ऑल्सो वी हॅव टेकन इट सिरियसली, व्हेरी सिरियसली. इलेक्शनाची तयारी जी आसता ती आमची आमचे कार्यकर्ते जे आसा ते सदांच रेडी आसता. कित्याक आमकां इतले प्रोग्राम आमी करता की एवरी मंथ देर आर एटलिस्ट 2 प्रोग्राम्स बाय वीच आवर कार्यकर्त्याचें मोबिलायजेशन जाता. मन की बात आमचो प्रायम मिनिस्टराचो इज सच अ ब्युटिफूल प्रोग्राम. म्हणजे इतलो ताणें तो चिंतून केला की खंय तरी फक्त आपले विचार राष्ट्रा फुडें मांडप हो एक उद्देश आसतलोच, पूण त्या हातूंतल्यान आमचे कार्यकर्ते गॅल्वनायज जाता. म्हयन्याक एकदां ते बुथार बसून उलयता एकामेका कडेन. कार्यक्रम पळयतकीर मागीर कितें करतले, अर्दवराचे प्रायम मिनिस्टराचे जे मुद्दे आसा ते आयकले, ताज्या नंतर कितें करपाचें, ताज्या नंतर ते बसता च्या पिता बरोबर, कितें करपाचें फुडें, कॅज्युअल टॉक्स जाता. आमी तांकां एजेंडा दिता. सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बट इट गोज अ लॉंग वे टू बिल्ड ऑर्गनायझेशन. म्हणजे आमी आतां जर पळयत जाल्यार मन की बात क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 60,000 पीपल कमिंग टुगेदर इन गोवा. दीस इज इन अवर बूथ लेवल एफर्ट्स वेर पीपल केम टुगेदर. आमचे वेल विशर्स, आमचे कार्यकर्ते हे एकठांय बसून ताणें पळयलें. बाकीचो नंबर वील बी मच हायर, दोज हू सी ऑन, म्हणजे कोण टीव्हीर पळयता, कोण गाडयेन आयकता, कोण मोबायलाचेर आयकता, दॅट वील बी मच हायर. बट दीस इज अवर एफर्ट्स, अवर बूथ लेवल एफर्ट्स, अवर बूथ गॅल्वनायझेशन एफर्ट्स. So Bharatiya Janata Party will treat these elections as seriously as any other elections. We will fight tooth and nail and we will win people's confidence. That is for sure. Opposition, yes, they are preparing, they are trying to come together, but then stitching of alliance is not easy, especially in view of the Tamil Nadu dumping of DMK. Siddharth Baba, another thing, infighting म्हणटा ती काँग्रेसीनूच ना. Within BJP also there is a lot of things. Yes. There is a lot of things. One of the most well known is the fact that a Cold War kind of a thing between CM and Vishwajit Rane. Of course, for now it has settled down, but as the election comes down, there could be different things happening. See, when there are brilliant minds, there is likely to be sparks. Because every mind has got its own space, own thoughts, own thought processes. So taka lagun differences of opinions will definitely be there. How differences of opinions are tackled is the
सक्सेस रेट. भारतीय जनता पार्टीन देर आर मिडियम्स ऑफ ग्रीवन्स आमचे कितें म्हणटात आमी एक्सप्रेशन्स, ग्रीवन्स एक्सप्रेशन. म्हाका जर फाल्यां कितें तरी म्हाका वायट दिसलें, म्हाका जर म्हज्या मनाक पटोना कितें जर जालें, आय हॅव गॉट लेवल्स ऑफ ग्रीवन्स एक्सप्रेशन. हांव म्हज्या अध्यक्षा कडेन वतलो, ताका सांगतलो, अध्यक्ष will try to resolve it. If not, he will escalate it to the core committee or the working, the office bearers. So there are various means that Bharatiya Janata Party grievances are resolved. कार्यकर्ता लेवल आसूं, आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलचे नेते आसूं, डिस्ट्रिक्ट लेवलचे आसूं, और स्टेट लेवलचे आसूं, तांकां प्रत्येकाक एक एक लेवल दिल्लें आसा, खंय ताणें वचून एक्सप्रेस करप. आनी म्हणून म्हाका दिसता आयज आमी जवळ जवळ 4.5 लाख मेंबर्स म्हणटा. आमचे एक्टीव कार्यकर्ते 77,000 आसा. आतां 77,000 एक्टीव कार्यकर्ते हांची तकल्यो जर पळयत जाल्यार डेफिनेटली दे विल बी रनिंग इन 77,000 डिफरंट डायरेक्शन्स. बट हाव इट इज चॅनल्ड टुवर्ड्स नेशन फर्स्ट इज द स्ट्रॉंग बेसिस ऑफ अवर ऑर्गनायझेशन. सो दॅट इज वेअर वी डिफर फ्रॉम द अदर्स. आता तुमचा एक मोठो आहा या इलेक्शनाक 2027च्या अजून 27च म्हणटा की 400 आम्ही 30 पार म्हणटा. डजंट इट साऊंड लाईक समथिंग लाईक 400 पार जे मोदी गव्हर्नमेंट. ना आय सी एकदा लोकही खूपशे करतात अबकी बार 30 पार. आय डोंट थिंक सो. Bharatiya Janata Party is going to win the maximum seats. We are going to strive to retain our footprint and maybe increase it also. It is our endeavor. म्हणजे आमचे एक ध्येय असतलें तें की खंय तरी आमी जो फुटप्रिंट आयज आमचे कडेन आसा ताच्या परस थोडोसो एक पावल फुडें मारप हें आमचें एक ध्येय आसाच. 30 पार इज नॉट अ रियलिटी. सी आय एम नॉट सेइंग इट्स नॉट अ रियलिटी हांव म्हणना, पण आमचो जो सद्याचो फुटप्रिंट आसा ताच्या परस एक पावल फुडें वचप हें आमचें ह्या इलेक्शनाचें ध्येय आसा. आमकां सी वी हॅव टू रीच आउट टू द मॅक्झिमम पीपल, मॅक्झिमम गोवन्स. सो आतांचो पावल तूं जो म्हणटा तो खंयचो 20 का 27ाचो? कित्याक पयलीं जेन्ना इलेक्शन जिखलेलें 20 आसलें तुजे कडेन, ओके, मागीर ते 8 आयले, 27 न्ही 28. ओके 28 सॉरी. आयज रविवार ना. आज रविबाब ना. त्या रवी बाबाकूच मायनस करून हांवें ते म्हटलें, म्हणजे 8 आयल्या तुजे कडेन, तातूंतलो एक मायनस जालो, सो 27 जाले सध्या. सो ना तो मायनस जावना, तो आमचोच सीट आसा. तुमचोच सीट आहा, पूण सध्या थंय आमदार ना. आमदार ना. ओके, सो 27च जाले सध्या 27. सो बेसिकली 20 धरता तूं कन्सिडरेशन की 27 धरता? 28 धरता. 28 रवी बाबाक धरून. ऑफकोर्स. ओके, तो धरून तूं 28 धरता. बरें. सो तो धरून तूं आतां ताच्या फुडें वयतलो 28च्या फुडें, काय तो 20 जो तुमी घेतलेलो लास्ट इलेक्शनाक? ना आमची मोख आसतली आमी डेफिनेटली आमचे 28चे 28 आमदार निवडून हाडप आनी ताच्या फुडें 1-2 पावलां मारप ही आमची मोख आसतली, आसपाकूच जाय. आमी कमी कशेंच चिंतपाक शकना. लोक कितें चिंतता हें येणाऱ्या इलेक्शनाक आमी डिफेक्टर्स इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कम बॅक टू पॉवर. कित्याक लास्ट टायम सुद्दां 2019 आमी पयले 10 जाण डिफेक्ट करून बीजेपीन येयले, तातूंतले 2च जाण निवडून येयले. See, it is not that every elections it is going to happen. See, and people whoever has joined BJP, ज्यांनी BJPचे प्रवेश केला, आणि they have now performed. Finally, it is a performance which matters. आमदार कितलो परफॉर्म करता, लोकांक कितलो मेळटा, लोकांची सुखदुख्खां कशी निवारण करता, हे आमदाराचे जर बरें आसत जाल्यार तो आमदार डेफिनेटली निवडून येतलो. डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? कारण देर इज सो मच ऑफ डिस्कंटेंट अराउंड इन गोवा. एनवायरमेंटल इश्यूज आसूं, मागीर ते 39A आसूं, डेव्हलपमेंट, देर आर एन नंबर ऑफ इश्यूज. IITs आसूं जो लोक ओपोज करतात. देर आर एन नंबर ऑफ इश्यूज वेन वी टॉक अबाउट. हांव तुका सी आय एम ग्रीन एट हार्ट. माय पॅशन इज ट्रेकिंग. म्हाका जर चान्स दिलो जाल्यार आय वील गो फॉर ट्रेकिंग रायट नाव ऑल्सो. हांवें गोंयच्या बारीकांतल्या बारीक जाग्यार बसून हांव गेलां. गोंय हांगा खंयचोच जागो हांवें सोडून नासतलो. दुर्गम भागांक म्हणजे शहरान सगळें भोंवता. गोंयचो असो दुर्गम भाग खंयचोच नासतलो ज्या जाग्यार हांव पावूना. लोकांक मेळ्ळां, लोकांचे मार्फत गेलां. इफ यू सी 38% ऑफ गोवा इज फॉरेस्ट. Notified forest. Yeah. Another 8% is private forest. 27% is orchard.
around 7% is water bodies. All this accounts to almost around 75+%. Yeah, 79 exactly. 79. सो गोंयांक उरता फक्त 21% जागो डेव्हलप करपाचो. गोंयच्या लोकांचे एस्पिरेशन्स आसत. आमी फाटीं रावपाक शकना की खंय तरी कोणाक तरी दिसता की गोंय आमी 1970 गोंयांक येताले तेन्ना सुंदर गोंय आशिल्लें, इल्लेशे रस्ते आशिल्ले, 2च गाडयो आशिल्ल्यो. ते तुमी दवरा. कोण जर भायल्यान येता जाल्यार तांणी ते अवश्य तांचे जागो दवरचो. म्हाकाय दिसता की म्हज्या फॅमिलीची एक गाडी आसची. म्हाकाय दिसता की आयज रस्ते 4 लेन आसचे. म्हाका म्हजे एस्पिरेशन्स आसा. म्हाकाय दिसता की म्हजे चल्याक चलयेक भुरग्यांक एक बरी नोकरी मेळची. एस्पिरेशन्स आर देर. आतां नोकऱ्यो जर दितलो जाल्यार इंडस्ट्रीज हांगा हाडच्योच पडटल्यो. फॉर्च्युनेटली गोवा इज गेटिंग ओनली ग्रीन इंडस्ट्रीज एंड ऑरेंज इंडस्ट्रीज. मोस्ट रेड इंडस्ट्रीज हांगा अलाउड ना. ज्यो पोल्युटींग इंडस्ट्रीज आसा, केमिकल मॅन्युफॅक्चरींग एंड ऑल, इज नॉट देर इन गोवा. सो वी आर फॉर्च्युनेट दॅट सेन्स. सो खंय तरी आमकां ते 21% सारको वापर करपाक जाय. आय एम अगेन्स्ट कटींग ऑफ एनी फॉरेस्ट. पूण जर डबल ट्रॅकिंगाक लागून जर आमकां जर जाय, आयज कोळसो 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 म्हणटा. कोळसो कित्याक वता? पावर जनरेशन आनी स्टील प्रोडक्शन. कोण कोळसो म्हणटा पळय ताणें लायट सगळी घरची बंद करची. ताणें गाडयो त्यो स्टीलच्यो जर गाडयो जाता पळय त्यो कित्याक वापरता? वापरच्यो न्ही. मागीर तुमकां खंय तरी विजयदुर्ग और खंय तरी थंयच स्टील प्लांट चलता. मागीर त्या लोकांनी सोंसचें आनी तुमी गाडयो व्हडल्यो व्हडल्यो घेवन भोंवच्यो आनी मोबायलाचेर व्हिडियो काडचे जो मोबायल स्टीलचो. हें नाका म्हणून. दॅट इज नॉट करेक्ट. तुमी एनवायरमेंटलिस्ट न्ही. तुमी तुमचें कन्झम्पशन कमी करा. तुमी गाडयो 4 घेवन भोंवता एक अर्दी स्कुटरीचेर भोंवा. ज्यो प्लास्टिकच्यो पिशव्यो सगळ्या घेवन भोंवता पळय हें तें करून तें कमी करा. हें करपाक जाय. पूण हें कोण सांगपाक, हे एनवायरमेंटलिस्ट कोण सांगपाक वचना. बिकॉज तांचो मोटो इज डिफरंट. सो वी हॅव टू यूज अवर लँड ज्युडिशियसली. गोंयांक खूब जागो ना. 3700 स्क्वेअर मिटराची माणकुलें गोंय. गोंयच्यान पोळ्या साकून पत्रादेवी 2 वरांनी पावता. 2-2.5 वरांनी. आयज रस्तेय बरे जाल्या. म्हणून हाका लागून वॉट एवर इज इट. So I am not for any indiscriminate conversions, but whatever we require for our aspirations, yes, we should do it. So as is being said on social media, BJP is destroying Goa. What do you want to say? नाही हे सगळे थोडेशे वेस्टेड इंटरेस्ट आसा पळय न्ही ते करता हे. आतां कोण तरी एकटो तो म्हाका याद ना ताचें नांव निळकंठाच्या हातून तो इन्वॉल्ड आसला. आय एम नॉट गेटिंग हिज नेम. गौरव बक्षी. गौरव बक्षीचो व्हिडिओ आयिल्लो. कोणाक तरी आमचे जाणटेले बायलेक जी कास मारून ती आसा म्हणजे सामकी नीज गोंयकार तिका खंयच्या तरी आपले ताणें खंय तरी जागो घेतला. एक्झॉटीक जागो तो. शराव आयलंड काय कितें चडना तें आमचें शराव. एक्झॉटीक जागो. आतां थंय तो बंगलो बांदतलो चकी झाडां मारून. ते बोडे मुनकारांक तांच्या घरांतल्यान भायर काडून. हो बक्षी हो आमकां शापोता सांगतलो आमी कितें करपाचें तें. आमची जमीन कशी वापरपाची ती. तूं तुज्या हाजेर राज्यांक वच आनी कर कितें करपाचें आसतें. थंय हाका किंमत ना. सो हांगा येवन भेटत ते लोकांक उकसयनाका. फॅक्ट्स दवरा. जर इफ इट इज रॉंग येस आय ऑल्सो स्टँड बिहायंड हिम इफ देर इज समथींग रॉंग वीच इज गोईंग ऑन. म्हणजे तितली ताकद आसा म्हजे कडेन. इफ समथींग गोज रॉंग एंड इफ इट्स रियली रॉंग आय हॅव दॅट कन्विक्शन इन मी दॅट आय वील कम. बट वी शॅव टू ऑल्सो एक्ट ज्युडिशियसली. आमकां जाय तें जाय नाका तें नाका हें आमी चिंतपाक जाय. सिद्धार्थ, I have been knowing you for a long time since the days of बाईकडे तू जेन्ना OSD म्हणून आसलो मनोहर बाईकडे. and then from that time I know you a lot of things. तुवें पार्टी खातीर खूब सॅक्रिफायसीस केला. पयलीं म्हणजे आफ्टर बाई वॉज कॉल्ड टू दिल्ली यू कंटेस्टेड पॅनजीम सीट वन सक्सेसफुली. ताज्या नंतर तुका एकदां रेजिग्नेशन दिवचो पडलो एज एन MLA. यू विदावट इवन हेजिटेटींग तुवें रिजायन केलो. ताच्या नंतर तुका EDCचो चेअरमॅन म्हणून तुका यू हॅड टू रिजायन. तुवें तेंय केलें पार्टी खातीर. आत्तां सिद्धार्थ कुंकळीकराचो फ्युचर कितें? आतां लास्ट 4-5 years युअर ओन्ली वीथ पार्टी ऑर्गनायझेशन यू आर इनवॉल्ड. फुडें कितें? पणजे सीट इट इज लिटरली इम्पॉसिबल फॉर यू टू फायट बिकॉज I don't think so.
कारण there is a sitting MLA who is a minister, who and his wife are both MLAs and he is a minister. So future कितें सिद्धार्थाचो? म्हजो फ्युचर भारतीय जनता पार्टी. आय हॅव बीन सिन्सियरली वर्किंग फॉर द पार्टी फॉर लास्ट ऑलमोस्ट नाव 20 years. 20 years प्लस 20 years. आणि आयज त्या कामाची पावती म्हणून आय एम द स्टेट जनरल सेक्रेटरी. खंय तरी एक रिकग्निशन भारतीय जनता जे पार्टीक जे मेळटा तें आय थिंक डेफिनेटली युअर वर्क इज टेकन नोट ऑफ. खंय अशें वाऱ्यार पडना तें. So we will sincerely work for the party. Whatever party gives us any assignments, we are there. विधानसभेन परत केन्ना येतलो चिंतला केन्ना? Inshallah, if God wills. I said it deliberately. I see it's a idiom. It's a sentence. I use it very regularly. Okay. See, तेव्हाच जर जाय जाल्यार कितें जावपाक आसता जातलें. I sincerely believe in that. So it is. Possible in future. So that was Siddharth Kunkalekar for you. He gave us he was unplugged actually. He gave us all the details कितें आमकां जाय आसले ते, right from Girish Chodankar episode to what is happening in the parties, people talking about destruction of Goa, then the political campaigns, 2027 election. He gave us insight on about each and everything what is happening in Goa and how his party is going about in the next elections. Siddharth Bab, देव बरें करूं तुका. देव बरें करूं. Wish you all the best. थँक्यू सूरज आनी तुमकां सगळ्यांक आनी तुजे व्ह्युअर्सांक देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.